लोकांनी उपरासिल्ल्या सगळ्या वादाचो आनी हुस्क्याचो निवाडो जाय मेरेन सध्या गोंयांतले स्मार्ट मिटर सुरू करप स्थगीत दवरला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। अंमलबजावणी विशीं फुडलो निर्णय घेवच्या पयलीं इलेक्ट्रिसिटी लोड पॅटर्नाची सविस्तर अभ्यास करून योग्य रितीन कळोवंक जाय अशें तांणी सांगलें। पारदर्शकताय हाडपा खातीर आनी लोकांचो गैरसोय जावचो न्हय ह्या खातीर सरकार सावधपणान पद्दत आपणायतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। स्मार्ट मिटर प्रकल्प मुखार व्हरच्या पयलीं सगळ्या भागीदारांचे प्रश्न सोडयतले अशें तांणी सांगलें। स्मार्ट मिटरा विशीं एक नोट संबंधीत खात्याक धाडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। 1 लाख स्मार्ट मिटर बसोवपाचो दावो चुकीचो आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। फुडलीं पावलां उखलच्या पयलीं 20 वरांचो अभ्यास करून कळोवपाच्यो सुचोवण्यो खात्याक दिल्यात अशें तांणी सांगलें। स्मार्ट मिटर जो आसा पळय न्ही तो ताका स्टॉप दवरपाक लायला। डिफरन्सीस बिलां जी कितें आज हांवें ऑलरेडी ताका नोट रेडी केल्लो आहा तांचो ताच्या डिपार्टमेंटाक वतलो। पेमेंट डिफरन्सीस जो लोड आनी बाकीचे सगळे कितें ते सगळे इशू जो डिस्प्यूट जे आहा ते रिजॉल्व करपाक लायला तांकां। येस सेट पॅटर्न ऑन होल्ड 1 लाख बसोवंक ना। हेडी जर चुकीची म्हायती लोकांच्या मदीं आसा। ओके 1 लाख बसोवंक ना। दॅट्स आयक जी फक्त तितून प्रॉब्लेम खंय आसा तोय सांगता कळपाक जाय म्हणटा तुमकां। जो एकदां आमच्या घराचो लोड जो आहा पळय न्ही म्हणजे हो घराचो लोड फॉर एग्जाम्पल आमी 400 मेगावेट घेतला म्हणजे घर बांदला तेन्ना आमी AC लावंक नासले हे घेवंक नासले। आतां 4 AC लायले ऑटोमॅटिकली तो लोड वाडलो तो 500 मेगावेट जालो आसतलो। ओके 200 वाडलो बट तो ओल्ड मिटर असल्या कारणान बील तितक्याचेरूच येतालें। जर 500 रुपया येतालें ते 500 रुपयाचेर जातालें। बट स्मार्ट मिटर जाता तो सगळो लोडूय दाखयता डेट पेनल्टी दाखयता। डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुमी सगळ्या जो पर्यंत ही लोड स्टडी जायना प्रत्येकान आपलो इंजिनियर हे घेवन कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा तेंचे नोटिफायड आसात तेंच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करचो तो नोटिफाय करचो प्रत्येकाचो कितें आहा तो आनी ताज्या उपरांत मागीर विचार जातलो। ताज्या उपरांत तेजे डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कशन करून रिजॉल्व जातलें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।